कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोमारा सोंपलो। कर्नाटक विधानसभेच्या 224 जाग्यां खातीर बुधवारा 10 तारखेक मतदान जातले। फाटल्या कांय दिसां सावन भाजप, काँग्रेस आनी जनता दल ह्या तिनूय पक्षांनी कर्नाटकांत नेटान प्रचार केला। भाजपा कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कर्नाटकांत वचून प्रचार केलो। तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे धरून सिद्धार्थ कुंकळकर, संकल्प आमोणकर आनी हेरांनी कर्नाटकांत वचून प्रचार केला। दरेका वेंचणुके उपरांत सरकार बदलपाचो फाटल्या 38 वर्सांचो इतिहास बदलून सेगीत दुसऱ्या वर्सा सत्ता राखपाचो भाजपाचो यत्न आसा। जाल्यार भाजपा कडल्यान सत्ता ओडून हाडपाच्या हेतान काँग्रेसीन वावर केला।